पयर जो इन्सिडंट जाला ताजे म्हणल्यार पयलीं आमी सगळे निशेध करतात। जे घडपाक जायनाशिल्लें तें घडलें, ताजो आमी निशेध करता, ताजे बद्दल डावट आमकां कोणेच धरचो न्ही। आनी त्या दृश्टीन म्हाका दिसता पुलिसांनी वेवस्थीत पावलां उबारून म्हाका दिसता 6 जाणांक अरेस्ट केल्या, आनी कोण उरले जाल्यार तांकांय अरेस्ट जातले। पुलीस आपलें काम करतली हाचें म्हाका दिसता। पूण काल जे फोटो व्हायरल करून म्हणजे फोटो दाखोवप, म्हाका दिसता तेय पॉलिटिशियन्सूच आसा जे फोटो व्हायरल करतात, तेय पॉलिटिशियनूच। आनी आमी म्हजी कॉन्स्टिट्युएन्सी जी आसा ती 36,000 म्हणजे गोंयांत भितर सगळ्यात व्हडली कॉन्स्टिट्युएन्सी ही म्हजी आसा। आनी जेन्ना व्हडली कॉन्स्टिट्युएन्सी आसता जेन्ना 36,000 म्हजे लोक कोणी खंय आपयलो, आमकां बर्थडेक आपयता, लग्नाक आपयता, आनी कित्याक आपयता, तेन्ना कोणी साहजीक एक पॉलिटिशियना बरोबर फोटो काडटात। आतां ताणें म्हजे बरोबर फोटो काडलो म्हणून तो कितें म्हजो म्हणजे तो कितें करतलो तितलेंय हांव मान्य करतलो अशें ना। तांकां दिसता की ताजे बरोबर आपलो फोटो काडचो, तो तांणी काडलो। म्हणजे खुबशे जाण काडटात, तांचे बरोबर आसतले, त्या फोटोच्या हातून आमी वचचे न्ही। म्हणून म्हाका दिसता की जेन्ना हें सगळें जाता तेन्ना हांकां आमी सपोर्ट करूना हें सामकें एक क्लियर जाता। म्हणून म्हाका मुद्दम याद करीन दिसता की आज जेन्ना हो पयर इन्सिडंट जालो ताच्या पयलीं तुमी पयले सपोज 2 वर्सां कांयच इन्सिडंट नाशिल्लो आनी कांय इन्सिडंट नाशिल्लो, क्रायम रेट सकयल आयिल्लो, आनी त्या खातीरूच म्हणजे आमकां द बेस्ट पोलीस स्टेशन एवॉर्ड मेळिल्लो। ह्या 2 वर्सांनी हे लोक खंय आशिल्ले तेन्ना कित्याक प्रशंसा करूना की बरी लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन केल्या म्हणून? कपिलाक कित्याक बरी लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना म्हणून ताजी प्रशंसा कित्याक करूना? सो हें सगळें पॉलिटिकल गिमीक आसा। हें सगळें कितें जालां पळय म्हणजे 2 वर्सां तुमी कांयच उलयना। जेन्ना आमकां बेस्ट पोलीस स्टेशन एवॉर्ड मेळ्ळो तेन्ना तुमी कांय उलयना, तेन्ना प्रशंसा मेळना। आनी आतां जेन्ना इलेक्शनाचे दीस सुरू जाल्या, कावन्सील येता, हें येता, तेन्ना तुमी एक इश्यू काडून तुमी हें करता, तें खूब दुर्दैवी आसा। आनी ह्या 25 वर्सां भितर म्हणजे असलो कसलोच म्हणजे हांव कावन्सिलर आशिल्लो, म्हजे कडेन पावर आशिल्ली, आनी ही 3.5 वर्सां म्हाका एका मनशान दाखोवनी हांवें कोणाक धमकायला, कोणाक कितें म्हणलां, कोणाक वचून दुकानवाल्याक हें केलां, कोणाय सांगचें म्हाका। पूण हांचेर आसा आनी तेच आज साधवाचो म्हणजे वाल्याचो वाल्मिकी जावपाचो प्रयत्न करणारे हे पळय जे राजकारणी आसा हांचे कडल्यान आमकां सावध रावपाची गरज आसा। हे आज व्हडले उलोवन गेल्या पळय तांकां हांव सांगूंक शकता, फाल्यां जो उलयतालो तो ताजे बरोबर एक फोटो आसा। जेन्ना तो बीजेपीन आशिल्लो, आतां तो जनता दल टू बीजेपी, बीजेपी टू काँग्रेस, काँग्रेस टू परते बीजेपी पासून येवपाक काय हें ना। सो असले मनीस जांचे फोटो घालता पळय म्हणजे ताजे कडेन फोटो आसा, सो फाल्यां ताणे कोणाक मारलो जाल्यार हांव ताजें समर्थन करता काय कितें? अशें नासता। पॉलिटिक्सान हें सगळें जाता, पूण हें करता आसतना, क्रिटिसायज करता आसतना, कितेंय उलयता आसतना तुमी समजून उलोवचें। आज सुवेवस्था वास्को भितर बरी मेंटेन आसा। आज पयलो कपिल नायक आनी मागीर वैभव नायक हे आज दोगूय जाण आनी बरें काम करता। आज डीवायएसपी गुरुदास कदम आनी तांची पुराय टीम म्हणजे आज लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करपाक सक्सेसफूल। तांकां केन्नाच प्रशंसा केली ना तांणी, तांकां केन्नाच बरें म्हणलें ना। आतां जेन्ना हो इश्यू जाला तेन्ना सगळे हे जागे जाले आनी ते उलयतात। सो म्हाका दिसता हे सगळे फॉल्स नॅरेटिव्ह स्प्रेड करपाचें काँग्रेसीच्या पयलीं पसून हें आसा। हांव तांकांच एडवायज करता, तुमी पयलीं तुमचें घर साफ करा। आमचें हांगा घर सारके जाग्यार दवरपाक आमचे पुलीस आसा, आमचें एडमिनिस्ट्रेशन आसा आनी ते बऱ्या रितीन दवरता। 2 वर्सां मागीर काल जो इन्सिडंट जाला तो खूब दुर्दैवी आसा आनी ताजेर आमी बी पीआय कितें सांगपा जाय तितलेंय आमी इन्स्ट्रक्शन्स दिल्या। आनी त्या खातीर ह्या राजकारण्यांनी ह्या सगळ्या राजकारण्यांक हांव सगळे वास्कोची पुराय जनता हें करता। आज वास्कोचें नेतृत्व करपा खातीर हे फुडें चल्ल्या। एका साद्या आपल्या वॉर्डाक नेतृत्व करूंक शकना, आपल्या वॉर्डाची कामां म्हजे कडेन धाडटा आनी हे कसलें नेतृत्व करतले? आनी हांगा येवन हांव तांची मिस्टेक म्हणना, हे काँग्रेसीचें राजकारणूच आसा। हांगा कित्याक हांवें एसेंब्लीन ओपनली सांगलां, फोटो काडून असो दाखोवप म्हणजे फाल्यां तो प्रेसान येवचो हो तांचो उद्देश म्हणून वर्कूच दिसता म्हणून तर ते हाल्ल्या न्ही सगळें। जी 30-40 वर्सां जायनाशिल्ली कामां ती आतां लोकांक दिसपाक लागल्या आनी लोक उलोवपाक लागले। हांव उलयना, लोक जेन्ना उलयतात पळय लास्टाक आमचो हें कितें बेस कितें? लोक सपोज तुजें वायट उलयता तूं करा। लोक जेन्ना तुजें बरें उलोवपाक लागता पळय तेन्ना तुजो ऑपोजिशन हालता आनी कसोय 1 पॉयंट एजेंडा घे, ताजी कसोय करून त्रासान उडोवपाक जाय, खंय तरी ताका फ्रेम करपाक जाय। हाज्या खातीर हें सगळें नांव घेवपाक जाय आसलें, कोणाचेर एलिगेशन आसा पळय। आमी पॉलिटिशियन आमचेर एलिगेशन आसूंक शकता। एकूच इन्सिडंट जाल्लो तो म्हणटा आसतलो सुरी कापून मारता, हें करता, तो तेजो खूद बीजेपीचो सेक्रेटरी
तेजेर आसलेलो तो, आमी तेच्या वांगडा आसलेले. म्हाका दिसता हे बीजेपीचे असलेच करपाक उठल्या, कळ्ळें न्हू. तेजो बीजेपीचो आतां सेक्रेटरी आहा तेजेर तो आसलो एक्चुअली, आनी आमी तेच्या वांगडा आसलेले. ते सुद्दां आमी ते कोर्ट जिखला, तेजो सेक्रेटरी कोर्ट जिखलेलो आहा सद्या, कळ्ळें न्हू. तितून आमी आसलेले वांगडा आसलेले तेच्या. तो व्हिडिओ व्हायरल करून आनी म्हाजे कोणा वांगडा तशें सुरी घेवन फोटो आसा तेणी दाखोवचे, हाडचे, बेश्टीत घेवन फटाके मारचे न्हू तेणी. तो जातनाच दिसता म्हाका, तो म्हणटा न्हू जातनाच फोटींग जालोलो. फोटींग उलोवन उलोवन लोकांक तो कितलो फोटींग सांगतलो रे वास्कोकारांक, कळ्ळें तुका न्हू. बरो कूल राव, तुजी तुज्या पांया पोंदची जमीन माती घसरत आसा, तुका दाम बाब दाखयतलो. तुवें जे लोकांक शपथी घेवन घेवन वास्कोन सांगलां, कळ्ळें तुका न्हू, आपूण हें करतलो, जॉबाक लायतलो. फोटींग उलोवनाका, कितें आसा फॅक्च्युअल सांग. तुका लॉंग रन पॉलिटिक्स करपाक जाय, फॅक्च्युअल उलय, लोकांक फोटोवंक सांगनाका. आतां सांगता तो जॉबाक लायतलो, कावन्सील इलेक्शन आसा. कितें करता रे तूं? बरो कूल राव, काम कर, डेव्हलपमेंट कर. कितें डेव्हलप केलां तुवें वास्कोन? आयच्या डेटीर कितें डेव्हलप केलां? एक तरी डेव्हलपमेंट. तो ब्रिज तुवें 10 वयर देंवयलो, 10 सकयल देंवयलो तान्या कडलो. बस स्टँड कितें केलां? ते आतां अजगरां भोंवंक लागलीं. खंय केलां रे बस स्टँड? बाकीचे सगळे पयलींच्या आमदारान केल्ले तूं फुडें धुकल्ला. स्पोर्ट्स सिटी करता म्हणटा, ते स्पोर्ट्स जॉगर्स पार्क कितें? तुजो टर्म सोंपत येयलो मरे, सोंपत येयलो. खंय तरी नंदबाई वेगळे वेगळे पार्टीन जंप मारून तुम्ही आयज काँग्रेसीन पावल्या, हाजेर तुमी कशें पळयता? पळय, हांव खंयच्याच पार्टीन नासलो. तो म्हणटा देवे गौडान आसलेलो एज अ फ्रेंड, कावन्सिलर. तो पयलीं कावन्सिलर आसलो आमचा कालू जाल्मेदा, तेन्ना हांव तेज्या वांगडा आसलेलो. हेणी कितें केलां, आमी जेन्ना बीजेपीक सपोर्ट केल्लो कालू जाल्मेदा, हो रिक्षा घेवन भोंवलो मरे. सगळे वयल्यान सगळ्यांक सतीश दोंड सगळ्यांक गाळयो मारतालो मरे. वयल्यान सगळे टॉप लिडरांक गाळयो मारून मारून टिकेटी घेतले हेणी. आनी आतां तुका बीजेपी जाय, आतां हें घातलो म्हूण संत जालो. कितें उलोवचें न्हू. तुवेंनूय 4-5 पक्ष बदलल्या, खूब जाणांक सपोर्ट केला, खूब जाणांक भितरल्यान कितें कितें केलां तुवें. आनी आतां तुका आमदार जातकूच बीजेपी जाय. तूं केन्ना तुका टिकेट रिजेक्ट जाला. म्हाका आयकूंक येला बीजेपी टिकेट दिपकाक दिता म्हणून. मागीर हो खंय वयतलो? दिपकाक दिल्यार होय नाचतलो मरे हांगासल्यान थंय. हो आतां अशें वारें येयलां खंय, ते तेंच्या एक्झिक्युटिव्हान उलयता की हेका टिकेट ना, टिकेट दीपक नायकाक मेळटा. मी हो खंय धांवतलो? हो सोडटलो पॉलिटिक्स, दीपकाक सपोर्ट करतलो, बीजेपीनूच रावतलो सारको? ते तेणी आन्सर करपाक जाय.